नमस्कार प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो कसिनोनी एंट्री फी देंवोवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाचेर भाजपा मुख्यमंत्र्याक करपाक लायतलो फेरविचार काँग्रेसींतल्या खंयच्याच आमदाराक घेवचे ना भाजपान पक्षान केलें स्पश्ट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अर्थसंकल्पाक सगळ्याच वाठारांतल्यान येवकार बार आनी लिकर ट्रेडर्सांची संघटना म्हणटा सोऱ्याचेर एक्सायज वाडयलो म्हणून लुकसाण ना मीन निर्गतदारी म्हणटा डंपाचेर फी मारली म्हूण हरकत ना महाराष्ट्रांतल्या दाट धुक्याक लागून गोंयच्या वीज पुरवणेचेर परिणाम वीज मंत्री पर्रीकार म्हणटा प्रस्न वेस्टर्न ग्रिडाचो तरी लक्ष घालता मे म्हयन्यासावन गोंयांक रत्नागिरीच्यान आनीक 19.7 मेगावॅट वीज जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबांतल्यान जाली गॅस लिकेज फॉर्माल्डिहायड आनी अमोनिया गॅसाच्यो बाटल्यो फुटिल्ल्यान जालो गॅस लीक फायर ब्रिगेडीचे 3 वरां गॅसा कडेन झूज आनी खेळा मळार 2013 जावपा आशिल्ल्यो लुसोफोनिया गेम्स आनी नॅशनल गेम्सां खातीर गोंयच्यो मुळाव्यो सुविधा जातल्यो उब्यो गोंय ऑलिंपीक असोसिएशनाचो नवो अध्यक्ष श्रीपाद नायकान उक्तायलो विस्वास खबरो विस्तारान कसिनोनी एंट्री फी देंवोवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाचेर भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक फेरविचार करपाक लायतलो कसिनो वेली एंट्री फी सरकार देंवयता म्हूण पत्रकार परिशदेंत मिडियान आडवे तिडवे प्रस्न केले उपरांत भाजपाचो मणियारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्कित हाणें उलोवन दाखयलें कसिनो उद्देग म्हणटा हे लायसन्स फीक लागून कसिनो बंद करपाची पाळी येतली इतले मजगतीं खंयच्याच काँग्रेस आमदाराक भाजपाक घेवचे ना अशें पक्षान स्पश्ट केलां But since you are telling me this, I believe in it, then I will tell the Chief Minister that there is a perception that this 500 rupees will not be a deterrent to the people entering the casino. This is the point is not a point is because 2000 it has been reduced. That signal perception is that. exactly. I will definitely convey to Chief Minister that it is a wrong signal which the people feel. He has touched every section of society. The license fees increased from 10 lakhs to 2.5 crores in 1 year is a unjustifiable jump, which he is projecting a revenue of 30 crores. But the ground reality is the small land-based casinos, which are scattered in the south as well as up north, will be forced to close down, and nearly, as per my estimation, about 800 Goan youth is directly employed, so making them lose the job which they are honorably doing and earning money, and then forcing them to get government unemployment bhatta, which dole of 3,000 is something which he needs to look into and rethink. It is going to be adversely affecting the tourism industry in general and casino industry in particular. The public mind is quite agitated about some reports which are being recurrently coming that some Congress MLAs want to join Bharatiya Janata Party. So we want to clear through you that Bharatiya Janata Party in no way will entertain such requests. We are a party with a difference. Just because Congress is in a habit of breaking MLAs and taken, we will not fall in the same track as the Congress party. So people need not fear about this issue, because it will be very difficult, as difficult to enter heaven, it will be difficult to them to enter Bharatiya Janata Party. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अर्थसंकल्पाक सगळ्याच वाठारांतल्या लोकांनी येवकार दिला सामान्य मनीस ते उद्देजक आनी उद्देजक वेवसायिकांच्या संघटना मेरेन बजेट प्रस्तावाचेर खूश आसात बार आनी लिकर ट्रेडर्सांची संघटना म्हणटा सोऱ्याचेर एक्सायज वाडयलो म्हणून मोठ्या ट्रेडरांक तशें लुकसाण ना मात ल्हान ल्हान ट्रेडर्सांक वाडयिल्ली वेअरहावस ड्युटी मातशी जड वतली
मीन निर्गतदारांची संघटनाय म्हणटा मिनाच्या डंपाचेर फी वाडयली म्हण तांकां तितलो असो फरक पडना. The entire liquor trader associations welcomes the budget. कित्याक काल आमी आतां पळयलें जे ऑल्दो रेट्स वाडल्या आमचे जे लिकरांच्यान जो रेव्हेन्यू जनरेट जाता इट इज हेल्पिंग द स्टेट टू जनरेट लॉट ऑफ स्किम्स फॉर द प्युअर, स्पेशली जी आमची जी लाडली लक्ष्मी स्कीम जी मनोहरबाईन अनावन्स केल्या काल, म्हारगाई भत्तो गरिबांक म्हणजे आमच्या जे लिकर इंडस्ट्रीचो जितको स्टाफ आसा तांची खुबश्या जाणांची बिलो 3 लाख सॅलरी आसतली, तांच्या बायलांक हो म्हारगाई भत्त्याचो खूब फायदो जातलो. प्लस जी DSS पेन्शन ते तांच्यांनी 2000 करता म्हणलां, पेट्रोल जे 11 रुपया सामान्य मनशाक पेट्रोलाचो इतको फायदो जातलो. आनी वी फील प्राऊड की आमचो जो रेव्हेन्यू जनरेट जाता लिकराच्या मार्फत तो ह्या सगळ्या बऱ्या कामांक वता. It has been a progressive budget, and as far as the mining industry is concerned, we look forward for a clear roadmap ahead, which I think he has indicated. He has indicated very clearly that it would be a sustainable mining project, which means that he would tend to look at issues such which are plaguing the industry and the common man, more definitely. I think we need to be responsible enough and accept that such issues. So I think we look forward and we are with the government as far as this is concerned. महाराष्ट्रांत कांय वाठारांनी दाट धुकें पडिल्ल्यान सध्या गोंयांत सकाळीं वीज पुरवण बंद पडटा. हो प्रस्न पश्चिम ग्रेडाच्या वीज पुरवणेचो आशिल्ल्यान गोंय ते बाबतींत व्हडलेंशें कांय करपाक शकना. तरी तातूंत आपूण लक्ष घालतलो म्हणपाचें वीज मंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या एका प्रस्नाक जाप दितना उलोवन दाखयलां. मे म्हयन्या सावन गोंयांक रत्नागिरीच्यान आनीक 19.7 मेगावॅट वीज मेळपाची आसा. गोंयांत हालीं आत्र्या पयऱ्यान लायट वता. कराड महाराष्ट्रांतल्या वेस्टर्न ग्रिडाच्या सरभोंवतणी दाट धुकें पडिल्ल्यान वीज पुरवणेंत प्रस्न उप्रासल्यात. इतले मजगतीं दाभोळ रत्नागिरीच्यान गोंयांक एप्रील सोंपता म्हणल्यार 19.67 मेगावॉट वीज मेळटली. पश्चिम आनी दक्षिण ग्रिडांतल्यान गोंयांक मेळटा ती लायट अशी. सध्या मुखेल 12 केंद्रीय वीज स्टेशनां कडच्यान गोंयांक मेळटा ती वीज अशी. Power allocation of central sector stations as on 27/3/2012 from 12 stations, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh are peak hours 6 p.m. to 10 p.m. Share from firm allocation 414.17 megawatt. Share from unallocated allocation 28.96 megawatt. Off-peak hours 12 a.m. to 6 p.m. and 10 p.m. to 12 a.m. Share from firm allocation 414.17 megawatt. Share from unallocated allocation 40.65 megawatt. Within state generation, Reliance Infrastructure Limited 11 p.m. to 12 a.m. 12 megawatt. 12 a.m. to 9 a.m. and 1 p.m. to 3 p.m. 12 megawatt. 9 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 11 p.m. 16 megawatt. Sunday 16 megawatt. Goa Energy Private Limited 14 to 21 megawatt. Goa Sponge Power Limited 2 megawatt. ग्रीड म्हाका दिसता ते हाज्या खातीर कोरा म्हणजे धुक्या खातीर महाराष्ट्रान परते परते ट्रीप जाता अशें दिसता. पळयता हांव म्हज्या हातान कांय ना ते नॅशनल ग्रीड तो. वीज खात्याच्या अधिकृत सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लायटीचो चड वापर जाता त्या मुखेल वरांनी विजेची पुरवण कमी जाता. मात हो उणाव दिसान दीस बदलत आसता. ते प्रमाण उद्देगीक वाठारांनी एक एक करून लोड शेडिंग करतात. मेंटेनन्साचें काम आनी हेर कांय गजालींक लागून हो उणाव आसपाक शकता असो दुबाव आसा. मात आतां अधिकारी सांगतात ते प्रमाण रत्नागिरीच्यान मे म्हयन्या सावन एकदा 19 मेगावॅट वीज मेळपाक लागली की हो प्रस्न सुट्टलो. पणजेच्यान आमचो खबरांकार जेसन सुवारीस आनी म्हापशेच्यान आमचो खबरांकार श्याम सुंदर फडटे. आतां एक वेवसायीक विसव.